शत्रुत्वाचे राजकारण फुलला. सध्या गोंयांत आणि पुराय देशात कितें घडटा आणि घडलां ते पळया आणि सत्ताधारी पक्षाक घरा धांवण्यात अशें आवाहन गोंय आप मुखेली अमित पालेकर हाणें लोकांक केलां. फकत सूड घेवपा खातीर जे राजकारण चलयता तांचो निशेध करता अशें अमित पालेकरान म्हटलें. की कितें जावपाचें आसा, 2 दिसांनी कितें जालें. फक्त एक कॉमन मनीस, सामान्य मनीस म्हणजे लोकां कडेन एकच मागणी आसा. जें कितें घडटा, जें कितें घडलां आनी जें घडत आसा आमचे कडेन तें तुमी पळयता, दोळे उगडे धरून जें तुमी पळयता तें एकदां तकलेन घेया आनी मनांतल्यान विचार करून ह्या फावट वोट करा. आमकांय फॅमिली आसा, म्हाका म्हणजे हें आसा, म्हणजे पिलर्स आसा. पिलर्स इज माय फॅमिली, माय वायफ, माय चायल्ड, माय मदर, माय फ्रेंड्स हू स्टँड विथ मी. देवी चिमलकरीण, देवी नवदुर्गा, आमचो गांवचो साथकारकार. आनी सदांच हांव सांगता, आमचे जे लोक आमचे बरोबर आसा पळय ते कितलेंय सतावणूक जालें, कितली अडवणूक जाली जाल्यार आमी फाटीं सरचे ना. पण प्रत्येक गोश्टीक एक लिमीट आसता आनी ती लिमीट आज म्हाका क्रॉस जाल्या कशी दिसता. आज एक मिडल क्लास बहुजन समाजांतल्या भुरग्याक येदी व्हडली पार्टी भिता, भारतीय जनता पार्टी जी आसा ती येदी व्हडली पार्टी जी आसा ती भिता. ईडी इज ओनली फॉलोइंग दी ऑर्डर्स ऑफ द बॉस, दीस अंडरस्टूड. बट हे त्रास इतल्या खातीरच की आमी विरोधक म्हणून आज भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध भावता आनी हाचे त्रास आमकां जाताय. मनाक त्रास जाता, जिवाक त्रास जाता, खूब गजाली आसा. पण नियती आसा, नेचर आसा आनी कर्मा जें आसा, that always says, and I strongly believe, what goes around comes around, and what goes around faster will come around faster, and that's a law of inertia, will hit those who are doing this very fast. It's unfortunate that today आमचे सारखे एक मिडल क्लास लोक जे टिचराच्या चल्या कडल्यान आज हांव एज अ सक्सेसफूल लॉयर जालो एंड एज अ गुड सक्सेसफूल पॉलिटिशियन आज फक्त सूड घेवपा खातीर जे राजकारण चलयलां आज ताजो हांव निशेध करता.